दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगळ भावा बहिणीनो, 2000 वर्सां आदीं जदू चलली कुर्साची वाट सगळ्या आमच्या जिवितांत आमी चलोवंक जिवीत वाट निरापराधितो जाल्यारय अपराधाचें भार आपणाचेर घेवन केले आमकां निरापराधी. आमी सर्वांनी जीव जोडूंक जीव ताणें अर्पिल्लो खुरसार. वस्तू त्याग, क्रिस्त त्याग, मनशा त्याग, जिवीत लाभ, सत, न्याय, नीत, शांती समाधान, कुर्सावाटेचो शेवट. पूण आज आमची सर्वांची आनी संवसाराची परिस्थिती कसली? मनीस न्याय आशेता पूण ताका मेळटा अन्याय. मनीस बक्षण आशेता पूण ताका मेळटा फारीकपण. मनीस मोग आशेता पूण ताका मेळटा दुस्मानकाय. मनीस एकवट आशेता पूण ताका मेळटा वेगळासार. तर आज कोणें बदलूंक जाय? हांवें सरकारान ह्या देशान एक घडी चिंतून पळोवया. मोगळा जेजू ही कुर्साची वाट चलच्या वरवीं सामुहीक रितीन न्हय, बघा वैयक्तीक म्हणजे खासगी रितीन आमच्या जिवितांत बदलावण हाडून समाजेन शांती समाधान, मोग मैपास, न्याय नीत आसा करूंक आमकां तुज्या कृपेन बरमण मागता. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जैते वोता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. पयलें स्थान जेजूक मरणाचें परमाण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराध म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना. संवसारांत जायते खोटेपण चडोवन आयलां. आज आमी पातकांच्या वातावरणांत जिवन आसा. पेल्यांच्या मोगान जिवोवच्या, हेरांची सेवा करच्या, नितीन आनी सतान जिवोवच्या साबार व्यक्तींक कश्टांचे साबार धकले आजकाल माध्यमाचेर दिसतात आनी तशेंच आमकां वाचूंक मेळटात. जेजू जैतेवन जावन जेरुसलेमाक प्रवेश करतना वजान्ना वजान्ना म्हणून बोबाटल्या लोकांनी जेजूचेर कुर्साच्या मरणाचें फर्माण वाचलें. सुमये ही बोबाट जेजून आयकली आनी मौनपणी बापाच्या कुशेक खालती मनगली. दिसपट्ट चिनयेंत आमी हेरांचेर परमाण वाचता. दादलो बायलेक आनी बायल दादल्याक, आवय बापाय, भुरग्यांक भुरगीं आवय बापायक परमयतात. तशेंच धनी कामल्यांक परमाण दिवंत आसात. साबार फावटीं आपूण व्हरतो म्हूण दाखोवच्या खातीर आनी आपणें सांगिल्लेंच जायचें म्हणल्या मनोभावांत आमी जियेता. अशें हेरांचेर फर्माण वा शामारी पाच
सोमी आमी तुजेर कुर्साचे मरणाचें परमाण वाचलां. तर कोण सोम्या तुका कुर्साचें परमाण दिल्लो? कोण सोम्या तुका कुर्साचें मरण दिल्लो? आतां आमी एक घडये चिंतून पळोवया. सोम्या जेजू, पेल्यांते आमी तुजें प्रतिरूप देखूंक, पेल्यांचो मोग करूंक, तांकां बरें करूंक आनी तांचे पासत मागोवंक आमकां तुजो आदार दी. निरपराध्यांक नीत लाबाशी करूंक आनी अस्कत्यांक कुमोग करूंक धैर्य दी. खंयच्याय कारणाक लागून हेरांची झडटी करिना जावं आमकां सकत लाभय. सोम्या काकूळ तामची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागयेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. कुरीस बारादीक तरी जेजू व्हडा कुशेन कुर्साक वेंग मारता. आमच्या भोंवती आमी आजकाल पळयता हर एका मनशाक एक ना एक कुरीस वोंग मेळटा. जावंक पुरो घरांत बेबदो दादलो, दोशी स्त्री, आधुनीक संवसारांत वडिलांचें उतर आयकनातलीं भुरगीं, शेजाऱ्यांच्यो दोशी, दुबळीकाय, पिडाशिडा, जिणेन एक वयर एक कश्ट, विराराय, बेजाराय बगूंक मेळटना आमी देदोसपो जाता. जिणेन कांयच भरोसो नासल्या प्रमाणें जियेता. कुर्सा वेंग मारल्या जेजू, थंय आमची बरोस दिश्ट कंचोवया. मोगाळा जेजू, तुज्या खांद्यार शिपायांनी दिल्लो तो बारादीक कुरीस तुवें कुशेन स्विकार केलोय. आमच्या कुटुंबान जिवितांत आमकां मेळचे ते ल्हान व्हड कुरीस कुशेन स्विकार करूंक तूं आमकां शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरें स्थान जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागयेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कश्ट जातल्यान आनी वजन वयतल्यान म्हजे सरसें येया. हांव तुमकां विशय दितालो. जरबनाच्या माराक वळोवंक सरलो जेजू बारादीक कुरीस घेवन चलोवंक जायनासतना जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. दुबळ्या कुटुंबान वाडोवन जिवितांत येसस्वी जोडूंक आसूच्या भुरग्यांनी सलवणी देखच्या वेळार तांकां भोगचें दूख व्यक्त करून जाता गे. लोकांच्या बरेपणा खातीर दीस रात वाहून आजच्या मनशां विरोध सगळ्या लोकांचो उपराटल्या वेळार तांचें दूख सांगूंक जायत गी. एक प्रामाणीक पतीन आपल्या बेबद्या पती बराबर जिवीत सन कुटुंबाचें बरेपण करूंक सलवल्ल्या वेळार तिका जावचें दूख सांगूंक जायत गी. आज आसतले साबार आसात आमच्या समाजीन, पूण दुखां पुसतले उणें जाल्यात. पूण उठयतले उणें जाल्यात. तर आमकांच एक सवाल करया. हेरांच्या पडणेक आमी कारण जाल्यां, हेरांच्या सलवणेक आमी कारण जाल्यां, हेरांच्या दुखांक
आमी कारण जाल्या. तर ह्या कुर्सा वाटे वेळी आमचे व्यक्ती चिणये वयर एक नदर मारया आनी कुर्सा बंदा पडयल्ल्या सुमया थंय शिकया. आमची अस्कतकाय वळखून घेवं. कुर्सा बंदा पडोवन उठोवन फुडें सरिल्ल्या जेजू कुटुंबांनी विविध कुर्सा बंदा सांपडल्यांक नवो बरवो सोदून लाभय. तांच्या कश्टान जातूं तांचो सांगात. सुमया काकूळ आमची कर सदैव मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथें स्थान जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ए सुमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सुमया तिका पळयतच ताजें काळीज खणवळ्ळें भरलें. रडा नाका म्हणलो तो तिका. जायत्यो आवयो आज आपल्या भुरग्यांचें जिवीत वायट संगतीक बली जाल्लें पळोवन दूख पावतात. भुरग्यांक जल्म दिवंक मोग दिवंक विसरलें सकड वेळार फावो करूंक आवय बापूय जाय. तींच आवय बापूय म्हातारीं जावन आमचे सेवेची तांकां गरज पडटना आमी तांकां निराशेच्या आश्रयांनी दवरतात. असल्या आवय बापायची दूख आमी आज नियाळया आनी तांचे खातीर मागया. चडवत भुरगीं तांच्या आवय समाधान संतोष दिवंक पळयतात. आज जेजू आपल्या आवयन रडचें आगबोग मारचें पळयता. ताजें आज तिका समाधान करूंक जायना. तो फकात मांयक पळयता. रडा नाका म्हणलो तो तिका. मोगळा जेजू आनंदाचो एकसुरपणान चेतल्यांचो साणून गेल्ल्यांचो निराश्रितांचो आस्त्र तूं जावन आसाय. म्हजे दोळे उगड. म्हज्या कुटुंबान आशिल्ल्या प्रायवंतांचो वा म्हज्या प्रायवंतां आवय बापायचो मोग करूंक म्हाका शिकय आनी तांच्या एकसुरपणांत तांकां सांगात दिवंक म्हाका आदार लाभय. सुमया काकूळ आमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. पंचवें स्थान सिरेनाचो सिमांव जेजूक कुरिसोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता ए सुमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. एकामेकाचें वजें वोवया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. कश्टांच्या लोकांची पिडेस्तांची दुबळ्या दया पाविल्ल्या जेजूक आज बुजवण आनी आदार दिवंक कोणूच ना. ह्या संदर्भार सिमांव मात्र ताका कुमोग केली. आमच्या कुटुंबान आनी शेजारा जायते व्यक्ती मुळाव्यो गरजो नासतना कश्ट जातात. जावंक पुरो आस्पत्रेंत बिल फारीक करूंक ताका तांग ना. शिकपाक पयशे नात. वीज सकत जावंक पुरो जेवणाक घर नासतना ह्या आमच्या भावा भयणीची दगधणी. आनी असल्या परिस्थितींत सिमांव सांगता चल्लो जेजू कुमकेक आपयता. अनुभव आशिल्ले सांगतात पेल्यांच्या कश्टान वांटले जातना आमकां चड वरतो संतोष मेळटा. तर आमी आमच्या पिरगजींनी आमच्या घरांनी एकामेका गरजांत पावोवन जेजून दिल्लो नवो उपादेश पाळ्ळो जाल्यार आमी क्रिस्तीजिणी सार्थ करता.
सिरनाच्या सिमांक जेजूच्या कश्टान वांटली जावंक परतें भाग मेळ्ळें. आमी आमच्या समाजेंत एकल्यांतय क्रिस्ताक देखताव जाल्यार आमचेंतय क्रिस्त वस्ती करता म्हणलें जाणा जावया. मोगळा जेजू आजुनय कश्टतल्यांच्या आनी पिडेस्तांतय बरें मोन दाखोवंक आमकांय तूं सिरनाच्या सिमांव जावंक आपणें दिताय. विविध रितींनी कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीचो कुरीस आळू करची कृपा आमकां दी म्हूण मागता. सुमया काकुळट आमची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचें तोंड पुसूंक तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सदस हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अतियेलना भावा मदल्या एकल्या केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. कुर्साच्या पोंदा पडोवन धुळींत विद्रूप जावन मनशा रुपसनांतल्या जेजूचें मुखामळ वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान पुसता. मनशाच्या दृश्टेंत ही तिजी करणी ल्हान जाल्यारय देवाच्या दृश्टेन ती मान करणी. देखून जेजू प्रत्युपकार जावन तिच्या तुवाल्यार आपलें मुखामळ खांचयता. आज हांवें जिणयेंत चड साधन करूंक जाय म्हणना, हांवें नांव जोडूंक जाय म्हणना, पण कश्टल्यांक ल्हान आदार, बुकेतेल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक एक उदक, एकसुरपणान सांगात ही ल्हानशी करणी केल्यार देवा मुखार वर्ती जावंक पावता. पूण आमी कितलीं जाणां हेरां विशयान चिंताव, हेरांच्या कश्टांत आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांत भागीदार जाता. एक घडी चिंतून पळोवया. जेजूचे कश्ट पळोवन वेरोनिका म्हणली एक स्त्री जेजे कश्ट आळू करूंक धैर्यान मुखार सरता. आमच्या समाजांत दिसपडटे म्हणल्या बरी जायते जण कश्ट जातात आनी दुखान वळवळटात. धाकल्या सांगचें तर आमच्या कुटुंबान, वाड्यान आनी पिरगजीन भुरगीं युवाजनां, वडिलां आनी प्रायवंतां, स्त्रियो विविध रितीन कश्ट जातात. सबारभोवटी तांचे कश्ट आळू करूंक तांचे गरजेंत आदार दिवंक जाणांच ना जाल्यात. वेरोनिका परी बावडतान आनी धैर्यान मुखार येवन पिडेस्तांची सेवा करूंक शिकया. आनी जेजू बरी स्त्रियांक, दादल्यांक एकाच रितीचो मनोभावान पळोवंक देवाची कृपा आमी मागया. मोगळा जेजू, वेरोनिका रगच्या गमान आनी धुळीन भरिल्लें तुजें मुखामळ पुसलें. तेन्ना प्रत्युपकार जावन तुजें रुपण्याचें तुवें त्या तुवाल्याचेर खांचयलें. तुजें रुपणें आमच्या काळजाचेर, आमच्या आत्म्याचेर आनी आमच्या सगळ्या जिविताचेर खांचय म्हूण मागता. वेरोनिका बरी आमच्याय पेल्यांच्या गरजेन पावोवंक आमचें थंय बरें मोन रस म्हूण मागया. सुमया काकुळट आमची कर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गायी म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार.
लेखनांतले मारावें केले 3 फावटी म्हाका रुतांनी मारलां 1 फावटी म्हाका पात्रयलां 3 फावटी म्हजें थारूं फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां जायत्या म्हज्या भयणांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे सबाज जण जिवितांत सलवंचे कुर्सातावन फोंडावतात आनी जीवघात करतात नांव पाड जालें जिवितांत सलवल्या रीण फारीक करूंक जायना परिक्षेन अन्युत्तरण जाल्ल्या म्हणून चिंतून खर्ग घेतात जिणें जिखूंक मुखार कितले अवकाश नात गे साबार वर्सां तांच्या जाग्याच्या समस्ये खातीर सरकाराच्या सवलती खातीर धांवून धांवून सट्टांचे फाय धरून वाण्यो झरून चलवल्ल्यांक आमच्या दोळ्या मुखार एक गडबड आडया जेजू तूं देव सागोरू शांत करन मेल्ल्यांक जिवात केल्ल्या तुवें परत परत पडचें आमकां चिंतूंक जायना तुवें मनशा सैमाची संपूर्ण अस्कतकाय सोदून काडची कश्टांत हांव धांवोंक तुजें दैवीक सकत तुजें ओपारूंक नाय जेजू हांव खुमसा जाता आनी पातकांक पडोवंक नजो म्हूण जायते निश्चय करता पूण परत परत पडटा तुवें उठून फुडें सरल्या परी हांवें म्हज्या कश्टांतावन वायट संवयेंतावन परत उठोवंक म्हाका कृपा दी सोम्या काकुळटमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर मुजो शिसांक कोणाशेता आपणाकच इन्कार करून दी खुरी सापलो खांद्यार घेवन तो पाटल्यान म्हज्या खुर्साथय हांव पातयेणी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखांत हांव खुर्सा पोटलून धरता 8वें स्थान जेरुझलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार ओडयेक लोकांचो मोह जेजू फाटल्यान वेतालो ताचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो जेजून तांच्या कुशीन घुंवोन तांकां सांगलें जेरुझलेमाच्या धुवानो म्हजे पासत रडा नाकात पूण तुमचे पासत तुमच्या भुरग्या वेळा पासत रडा कालवारीच्या वाटेर जेजूक जेरुझलेमांत स्त्रियो भेटतात आनी ताका बुजवण दितात जेजू म्हणटा रडा नाकात म्हज्या पासत बघा रडा तुमच्या भुरग्या वेळा पासत एक फावटी एक व्यक्ती पिडेस्तां पळोवंक आस्पत्रेक गेल्लो पूण थंयसर तो पिडेस्त लागीं रावल्यार आपणा ताजी पिडा येत म्हणल्यार भियान पयस रावन ते पिडेस्त लागीं उलोवंक आनी बुजवंक लागलो नीज स्थिती समजल्लो पिडेस्त पळोवंक आयिल्ल्या व्यक्तीक समजता
आनी ताकाच बुजोवंक सुरू करता. कुरीस घेवन चलचो जेजू ताचे भोंवती तसलेच्या साबार स्त्रियांचें भुरग्यांचें रडणें पळोवन आसा. असायक जावन आपल्या दादल्याच्या हातांत कश्टांच्या स्त्रियांक जेजू पळयता. कितलेशा घरांनी साबार स्त्रियो गुपीत रडटात आनी थोडीं उक्त्यान बोबाट मारतात, कित्याक तांच्या दादल्यांची कठिणाय निश्ठुराय ती असायक जावन सोसूंक तांकना. कितलेशा घरांनी आपल्या दादल्यांच्या विपरीत पिवणा वरवीं घरा भितर दोशी दिसपडतें झगडें जावन दुकां दिवनच्या स्त्रियांक तोच कुरीस घेवन वेचो जेजू पळोवन आसा. संप्रदायीक समाजींत चलयांक ल्हानकन चलोवचें आधुनीक काळार दिसून येता. आनी असल्या स्त्रियांक जेजू पळोवन आसा तर हांकां सर्वांक कोण बुजयता? हांचें रडणें कोण तापयता? स्त्रियांच्या हक्कां खातीर कोण झुजता? बऱ्या मनशांची मोत केदाळा उजवाडता? चलयांक आनी स्त्रियांक मानान लेखची व्यक्ती केदाळा येवंक पुरो? बरी समाज केदाळा ऋतू जायत? सुवार्ता आमकां आज आपयता. समाजीन आनी पवित्र सभेन स्त्रियांचो पात्र म्हत्व आसा. ताणें आपलो वावर प्रामाणीकपणान करूंक समाजीन ताका अवकाश आनी स्थानमान लाबो म्हूण मागया. सोम्या जेजू, जायत्या स्त्रियांनी तुज्या मिसावांत तुका सांगात दिलो. पवित्र सभेंत विविध रितीन सेवा दिताल्या सर स्त्रियांक ताचो वावर पळादीकपणी करूंक तुजी कृपा तांकां दी. समाजेंत स्त्रियांच्या आनी चलयांच्या बरेपणा खातीर वावरच्या सर संघटनाक आनी बऱ्या मनशांच्या मनाक तुजे विशेष आशिर्वादांनी भर. प्रत्येक जावन शोशणाक बली जाल्ल्या स्त्रियांक सुखासाय सुटका लाभय म्हण मागता. सोम्या काळटोमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 9वें स्थान जेजू तिसरे बोटी कुर्सापंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू तिसरे बोटी कुर्सापंदा पडोवंक प्रमुख कारण जावन आसा आमची पातकी जिणी. पाताक सांडी नासतना आमी शांतीपणाचो वेस पांगरलो जाल्यार तें एक जोडें. दोगांय जोडटात, दोगांय मोडटात. सदांच दोगां मदें ना समाधान. एक दीस अशें घडलें. दोगां मदें उतरां उतर जालें. एकामेका तांणी दुरसालीं. एकामेका विरोध भोव कठीणाचीं उतरां तांणी वापरलीं. आनी अशें अखेरेक तांणी चिंतलें की तीं एकामेकाक सांगलीं न्हय. ताणें एकामेकाक बोगसुवेत आसलें, एकामेकाक समजून काडुयेत आसलें. पूण तांणी तशें केलें ना, कित्याक खरो मोग कितें म्हणलें तांकां कळीत नासलें. त्या वेळार जेजू धुळीन बुडोवन कुर्सापंदा पडचें पिंतूर तांणी पळयलें. ओय मोगाळ भाव भयणीनो, सोमी आमी ताका पळयतना जिणेच्या कश्टां भावा भयणी थंय आमच्या जिणयेंत बळ अके जाता. जा तूं आदार आमचो. तुजो मोग नवें जिवीत जियोंक आमकां प्रेरण दिवं. सोम्या काकुळटामची कर
सदैव मागता उपकार खंयचय काय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दवें स्थान जेजूचें आंगवस्त वणकाण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगिवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें भांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसणा प्रास कूड व्हरती न्ही. कवडे तावन कुर्सा पर्यंत जेजू घालतो जालो. आतां ताजे लागीं आपणाची म्हणली एक मात्र वस्त आसली, ताजे आवयन दिल्लो दोगलो. आनी तो दोगलो शिपायांनी जेजूतान वण काडटना शिपायांनी जेजूक संपूर्ण दुबळो केलो. आतां ताजे लागीं ताजें म्हणलें कितेंच ना. आयच्या ह्या संवसारांत उण्या मोलाचें पोव सादें वस्त्र न्हेसयल्ल्या एका पैंगीणारचें गणनें करिना. पूण कुशीन पॅन्ट शर्ट शू न्हेसून टाय टिपटॉप बशिल्ल्या लागीं कंडक्टर मोवाळ्यान ताका सर म्हूण उलो करता. न्हेसयल्ल्या वस्तूचेर मनशाचो गन आनी अंतस दाखयता. पूण त्या न्हेसणाचेर वंदून मनशाक मोल बांदूंक जाता गी. आनी तिचो धंदो चलोवन शुटबूट टिपटॉप न्हेसल्यार तो नितळ जाता गी. जिणी बोर प्रामाणीक जिणी जिवन सादें सळार न्हेसुल्लो मर्याद नातलो जाता गी. शिपायांनी जेजूचें आंग वस्त्र काण ताका विंगड केलो. पूण ताजें मोल उणें जावंक ना. कित्याक बापाक मेचवली जिणी जियेल्लोस कुरपेशेलो ताजेर आसुल्लो. मोगळा जेजू हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक आनी म्हजो भावार्थ ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेचेर न्ही बगार तुजे दवरूंक कृपा दी. सोम्या काकूळ तामची कर सदैव माये मागता. उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11वें स्थान जेजूक कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगिवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आनी तीन कुर्सयल्ल्या जेजूचेर हांव कशी दिश्ट लावं आनी म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत संवसाराच्या कुशलायेक ग्रेस्तकायेक आमी सन्मान आसूंचें हांव हें सत म्हज्या जिवितांत कशें स्विकार करूं. म्हज्या भोंवतणी सबार जण असायक रितीन वळवळटात. मरणाच्या अंतुळणार कठीण पिडेच्या अधीन प्रायवंतच्या अस्त्र्यांनी निराशेच्या शिबिरांनी हांव म्हजें जिवीत कशें सारकें करूं. जिवीत आमचें विचित्र जावन आसा. ती घडी येवन नजो आसली. ते मारेकार पिडा कश्ट वळवळ्ळे ती दूख कोण ती सोसूंक जायत. हे अनवार म्हज्या कुटुंबान कित्याक देवान धाडलें आनी त्या घडये सबार सवालां म्हज्या मती भितर उदेलीं. ह्या प्रकाराची परिक्षा कित्याक देव म्हजें थंय करता आनी ह्या वेळार कित्याक सर सारकें चलोवन वचना. हें विघ्न कित्याक धाडल्यान आनी त्या वेळार जेजूचें रूप आमच्या दोळ्या मुखार आयिल्लें थर ताका कुर्सार केळिल्लें पपसल्लें ताजें काळीस आमी पळयलें तर ह्या जेजूचो मोग करूंक आमी मुखार सरता. तर आमी आमच्या जिणेंत जेजूची खुरीस अनुभव करूंक जाय. सुम्या जेजू
कुर्साचो खरो मोग आमकांय दी. आमचो कुरीस सदांच वोवंक आमकां आदार दी. जिणयेंत येवचे कश्ट, ती पिडा, तें दूख सोसूंक कुरपा लाभय. सोम्या काकुळटमची कर, सदैव मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12वें स्थान, जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुजे भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. सदस हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेस्त पळ दिता. जुदेवांच्या मातपाऱ्यांनी जेजू कुर्सायल्लो, ताचे तकले वयर अशें एक नांव बरोवन गेल्लें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. वाटेन वेचो लोक हें वाचून जेजूची खेळकुळां करताले. तकली धोलून म्हणनाले, तूं देवाचो पूत वयत जाल्यार ह्या कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच तूं बचाव कर. सुमार दनपारां जाताना त्या गांवाचेर खाळोक पडलो आनी 3 वरां पर्यंत तो उरलो. तवळ जेजून व्हड्या थाळ्यान बोंब मारून म्हळें, बापा, तुज्या हातीं म्हजो आत्मो ओपसयता. तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर जेजू आपणाकच खाली करता, आपणाकच त्याग करता. आमच्या भलायके विशांत आमच्याच बऱ्यापणा खातीर दीस रात चिंता. आमी केन्ना तरी आनेकल्या खातीर चिंतले आसा? जिणी बोर कश्टांच्यो आमच्याच पिरगतच्या लोकां खातीर, काम नासतना बेकार पविल्ल्या इवाजाना खातीर, जेवंक खावंक नासतना वळवळच्या कुटुंबां खातीर चिंतिल्लें वा मागिल्लें आसा? जिणयेन आनेकल्या विशयान कांयच चिंतिनासतना, कोणाकच बरेंपण करिनासतना सगळेंच आमच्याच बऱ्यापणाक पळयता, तर आमी जीव आसुनी समाजीक मेल्ल्या बरेच न्हय. जेजून आपणाकच संपूर्ण रितीन त्याग करून कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें ताकाच खाली केलो. मोगळा जेजू एकल्यान आपल्या इश्टा पासो जीव दिवच्या की orto मोग दुसरो ना म्हूण तुवेंच म्हळाय. तूं आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, आमी तुजे खातीर मरोंक आमकां कुरपा दी. सोम्या काकुळटमची कर, सदैव मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें स्थान, जेजूची कूड मरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. जेजूची निर्जीव कूड आतां मरयेच्या उस्क्यार दवरल्या. तिजे आठवेणे कोण समजूंक शकत? दुसऱ्यांचें बरेंपण आसयल्ल्या आपल्या पुता ही गत येताली म्हणून तिणें चिंतूंक सयत नातल्लें. शिमावन सांगली उतरां ह्या घडये तिका समजत आसलीं. मरणा बरी कश्टाची गजल जावन आसा हो एक मिस्तेर. ती घडी आमच्या दरवट्यार येवन खटखटतना आमी आसायक जाता. एक व्हड वाऱ्या वादळा बरी आमच्या कुटुंबांनी येवन तें आदळटा. तर सुनामेच्या की चडस भयंकर तें जावंक पावता. तें येताना आमची प्राय लेक घेना. भुरगीं एका दिसाचें जावंक पुरो. तरणाटो आपलें जिवीत जिवोवचें येवजन करूंक पुरो. तरणाटी आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दिवंक पुरो.
वा प्रायवंतांनी आपले जिवीत जियेल्ल्या संतोषान आसलो जावं की पुरो. मरण मात्र अचानक आमच्या जिविताची ग्रासीत. मोगळा सुमिया, मरणाची घडी म्हज्या जिवितांत येताना ती स्विकार करूंक म्हाका करपा लाबय. भगवंत माये, जेजूच्या रक्तांत सोडयल्ल्या आत्म्याचेर तुजे दोळे दवर. सुमिया काकुळतमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 14वें स्थान. जेजूची कूट निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायना जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरोसो आनी आशा. मेल्ल्यान सस्नाचे जिणयेक आमी जल्मतांव. मनीस जावन जल्मल्ल्या हर एकल्यांकी मरोंक आसा. सुमी जेजू मेलो, ताका निकेपलो, पूण निकेपिल्लो जेजू पुनर्जीवन जालो. आमी ताजे बरी जिवन जातले. मोगाचें जिवन सारून आमकां संपूर्ण खाली केल्ल्या वेळार, स्वार्थ सांडून निस्वार्थी जिणे जियेल्ल्या वेळार, पेल्या मदें समाधानाचे आचेर आमी जाल्ल्या वेळार, खंयसर द्वेश आसा थंयसर मोग, खंयसर राग आसा थंयसर बोगसाणें, खंयसर स्वार्थ आसा थंयसर निस्वार्थी ओंपुल्ल्या वेळार आमी बुजवण मेळा जाय म्हूण आशेंच्या प्रास चड हेरांक आमी बुजयल्ल्या वेळार, हेरांनी आमचो मोग करीत जाय म्हूण आशेंच्या प्रास आमी हेरांचो मोग करतना दिल्ल्यान आमी घेता, बोगसिल्ल्यान आमकां बोगसाणें मेळटा आनी मेल्ल्यान सस्नाचे जिणयेक आमी जल्मता. सुमिया जेजू, तुज्या मरणान बापाक कल्तिमान घाल पुनर्जीवनपणाचो नवो भरवोसो दिलोय. आमी आमचे दिसपट्ट्या जिणयेंत हर एका संगतींनी आमचें जिवीत अर्थाबरीत करून सस्नाच्या जिवितावन पावचें वाचेर चलोवंक आदार दी. सुमिया काकुळतमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सुवादीक जेजू, तुज्या कुर्साच्या वाटेचो नियाळ करन आमची जिणी तुजे जिणे सारकी करूंक आमकां तुजो आदार दी. तुज्या आदारान आमची यात्रीक जिणी तुका एक काणी करूंक आमी प्रयत्न करता. आमचो बोवाट दंडळतना आमी तुका उलो मारिल्ल्या वेळी तूं आमकां आयक आनी धैर्य दी. आमच्या परिसरांत सतानितीन जिवंक अडकळ येतना तूं आमकां बळ दी. दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजेंत पावोवंक आमकां उदार मोन दी. अशें आमच्या जिणयेंत तुज्या राजाची पदवी आनी महिमा सस्नाच्या सस्ना गावंक आमकां फावो कर. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजू नांवचे